रेंट अ कॅब टॅक्सी पब्लीक प्लेसीचेर म्हणजे पब्लीक पार्किंग प्लेस आसता पळय ज्या जाग्यार प्रायवेट गाडी पार्क करतात थंय पार्क करता आणि प्रायवेट गाडयांक पार्क करपाक मेळना म्हणून सदांच आमचे कडेन कंप्लेनी येतात. म्हणजे जनरल पब्लिकांची कंप्लेन्स आसतात खुबशे येतात की आमकां पार्क करपाक मेळना. रेंट अ कॅब बिजनेस करतात आनी ते मेळत थंय पार्क करतात आनी एक्चुअली कायद्या प्रमाणे आपलें ऑफीस आसा थंय तांणी पार्क करपाक जाय एज पर देयर रूल रेंट अ कॅब, पूण ते खंयी पार्क करतात तुमी. सो आमकां अशी कंप्लेनी आयिल्ल्या कारणान आज आमी मुद्दाम एक स्पेशल ड्रायव्ह घातलो. सकाळ फुडें भायर सगळे हांव आनी म्हजे इन्स्पेक्टर. सो आमी ऑलमोस्ट फूल वास्को सिटी एरिया कवर केली. तातूंत आमकां एक 17-18 सुमार 4 व्हिलर आणि एक 5-6 बायक्स मेळ्ळ्यो. अशे 25 व्हेकलांक 2 व्हिलरांक आनी 4 व्हिलर रेंट अ कॅब वा रेंट अ बायक हांकां आमी चलन इश्यू केल्लें आसा. आतां ते मागीर डॉक्युमेंट्स बी सगळे हांगा हाडून दाखयले की तांचेर आमी एक्शन घेतले, पेनल्टी पडटली किंवा तांचे एक एकदां परमीट सुद्दां आमी सस्पेन्शन प्रपोज करपाक शकतात. आपल्या लायसन्साचेर एक्शन करपाक शकतात. सो डिफरंट एक्शन आसतली. सो सध्या तरी मिनिमम तांकां 2 व्हिलर 4 व्हिलरांक 2000 रुपीज मिनिमम तरी फायन आसतली. इट मे एक्सटेंड आमची. जर खंय तरी एअरपोर्टाचे एक्झीट पॉयंट आहा थंय सारकी टोटल म्हणजे रोड ब्लॉक करून रेंट अ कॅब आसता थंयचेरूय कितें एक्शन? हय, थंय आमचे तशीच आमचे कडेन तशेंय बी आमकां इन्फॉर्मेशन आयलां किंवा कंप्लेनी आयल्यात. सो आमचे इन्स्पेक्टर आमी जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आमचे वतात चडशे जनपडचे ड्युरींग म्हणजे विमानां येतात तेन्ना रश हवराचे दनपारच्या टायमाचेर आमी धाडटात. तांचेर हाचे पयलीं खुबशे एक्शन घेतले आसात आनी आमी टायम मेळटा वतात थंय. आनी आतां ट्राय मातसो आमी एक्सटेन्शन करतले चड कशें. आमचे एनफोर्समेंट सेल आहा सावथ गोवाचे, आमी तांकांय सांगलां की ते तांची इन्स्पेक्टर आनी आमचे म्हणून आमी हो ड्रायव्ह कंटिन्यू दवरतले. सो दॅट लोकांक मातशे त्रास जावचे न्ही गाडी चलोवपाक किंवा गाडी पार्क करपाक.